कोलवा आनी बाणावले दर्यावेळेचो विकास करपाक पर्यटन खात्याचो पुराय तेंको आसा म्हण आश्वासन चर्चिलाक पर्यटन मंत्र्यान दिलां. कोलवा वाठारांतल्या प्रश्नांचेर आमदार चर्चिलान विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो. डेस्क गोवा ब्युरो रिपोर्ट. कोलवा बिचोले पंद हे इम्पॉर्टंट तुगेले मॅपाचेर ए मागोलो बादी प्लीज फुडलें काम कर म्हणटा. आतां हें काम सोंपले बरोबर फुडलें काम करूया. आतां तेणे म्हळां 80 lakhs आपण 80 करोड जयकाचेर म्हळ्या जयका न्हय सिवरेज 80 करोड 10 करोड एक म्हळ्या आनी सारकें हें कर मरे आनी 10 करोड म्हळ्यार कितें तुका काय ना. जर 80 करोड तरी तो मोडटा एका जयकाक आनी तिका 10 करोड म्हणून हें साप केल्यार कितें जाता तुका. आनी स्पेशल कितें सोदूंक स्पेशल सोदूंक गेल्यार ती आनी 2 वर्सां जावपा हे वर्सां जावपा जाय तें. ते मातशें हांवें एश्युरन्स दिलां. फर्स्ट फेज 80 करोड कंप्लीट जाल्या नंतर सेकंड फेज 90 करोड्स आमी घेता आनी त्याच बरोबर तें काम घेता. श्री निलेश काब्राल. Because sir, honorable MLA चर्चिल बाबान सांगलें तें सारकें आनी म्हाका दिसता आमचो मंत्री टुरिजम मिनिस्टर सिरियसली कोलवा उत्तर पळयल्यार कितलेच पयशे पळय ऑनरेबल मिनिस्टर म्हणटा 13 कोटी. न्यू टॅक्नॉलॉजी जाल्यार ह्या ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव दिता की सॅनिटेशन सोल्युशनाक इलेक्ट्रिकल करंट यूज करून आतां ते साफ करपाक मेळटा. इलेक्ट्रो ऑक्सिडायझेशन म्हणटा ताका. ते जर केलें जाल्यार ते आडोवन ते उदक निवळ थंयच करूंक मेळटा क्रिकां भितर. हेजेर तुमी विचार करतले वा काय वा ना इसलें विचारता. तुमी उलयल्या म्हणून स्पिकर सर. ते मातशें टॅक्नॉलॉजीज खूब आयल्या. ही टॅक्नॉलॉजी म्हाका खबर आसा आनी पायथरॉयड टॅक्नॉलॉजी म्हाका खबर आसा. वी कॅन सी द बेस्ट टॅक्नॉलॉजी. जशी आमी सीटॅक टॅक्नॉलॉजी 2004 माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान हाडपाक तजवीज केली तशीच पायथरॉयड टॅक्नॉलॉजी आनी जी बाब आमदार निलेश काब्राल मांडल्या ती टॅक्नॉलॉजीचो आमी अभ्यास करून ती आमी चालू करूया. होय बरो हा म्हणटा हो तो. पूण काब्राल पयलीं GTDC आसलेले ते इन्फ्रास्ट्रक्चर तोच पळयतालो. तोच क्वेश्चन म्हाका केलो तेणें. स्पिकर्स क्रीक हो डेवलप जावपा जाय. आतां सांगला PWD तेणें डिसिप्लीन करून दी सगळें क्लीन करून दी. ते फुडलें बोटींग घालपाचें म्हाजें सोड. वन ऑफ द ब्युटिफूल करिया सारकें ब्युटिफिकेशन हाडया थंय. आनी कोंडवा आनी बाणावले हांवें गेल्लें आहा सारकी एंट्री मारतना तुका चकाचक दिसतलें. कळ्ळें तुका. सिर्फ तें क्लियर करून दी. फुडलें क्वेश्चन विचार तुका तेजे भितर कळ्ळें तुका. लाइन सुधा टिकलो. थँक यू. श्री अल्मेदा. Speaker sir, I'd like to Chachil Baba and actually I'd like to borrow post man Speaker sir. About the creek. But Speaker sir, inga आता list बरे दिला Speaker sir. About 13 crores 95 lakhs. ते minister किती आपके एक time frame दिपा Speaker sir. एक time frame. ते कामा tender झाला ती केन्ना जातली. ये लिस्ट ला Speaker sir तू ये minister लिस्ट ला answer reply हा. मान्य सभासद बसून घ्या. स्पीकर सर हो टेंडर ऑलरेडी जाल्लो आहा. स्पीकर सर टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक कोलवा बाणावली बेतालबाटी गांवचो ह्या बिचा खातीर गोवा गव्हर्मेंटान आनी गोवा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी 7 कोटी 58 लाखचें काम एप्रूव करून घेतलेलें 2009. तेजे भितर टॉयलेट ब्लॉक, चेंजिंग रूम, लॉकर फेसिलिटी, पार्किंग, इल्युमिनेशन, भुरग्यांक खेळपाक प्ले एरिया, पाथवे अशें काम करपाची सुरवात जाल्ली. स्पीकर सर टुरिजम डिपार्टमेंट त्या वेळार पंचायत आनी ZMA TCP हेचे कडल्यान परमिशन आनी एप्रुवलूय घेवन 13 कोटी 47 कोटीचें काम टेंडर करून मिस्टर BVG इंडिया लिमिटेड हेका दिल्लें. The work was awarded to MS BVG for 15 crore 17 lakhs on 8 August 2012. Kolwa Tourism Department survey number 37A11 part आणि 37-2 part ह्या जाग्यार काम सुरू जाल्लें. सुमार 28 लाखचें काम जाता तेन्नाच तुमची कोलयाची
जुथीत आल्मेडा ही बायल एनजीटीन गेली आणि जानेवारी 2013 ताणी कामाचेर एनजीटीचे इश्टे घेतली. सगळें काम बंद उरलें. परत आमी काम बंद केल्या उपरांत कोर्टान आमी सगळी एरिया सर्वे डिपार्टमेंटांतल्यान रिसर्वे केली आणि कोर्टान दिली. 3 वर्सां नंतर एनजीटीन कोर्टान 4 सप्टेंबर 2015 डिपार्टमेंटचे पावरात ऑर्डर जाली आणि वीक टावर कॅन्सल करून बाकीचे काम करपाक परमिशन दिली. जो टायम गेलो ताका लागून बीव्हीजी इंडिया आणि काम मुखार व्हरपाक रिफ्यूज केलें. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमी पयशे परत धाडपा पडले. काम जावूं नसल्या कारणान युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिवपाक मेळूना आणि बाकीचे प्रोजेक्ट हातान घेवपाक फंड सेंट्रलचो गव्हर्मेंटा कडेन मेळूना. आतां परत आमी हांव मंत्री जाल्या उपरांत तुका हांवें आश्वासन दिलें ब्युटिफिकेशन करपाकूच जाय 100%. कोलवा आनी बानावली सेकंड पार्ट स्वदेश दर्शन भितरल्यान तूं एक्टीव आहा म्हूण काम जाता न्ही साळ